तुझे कुडीचे निर्मळ काये पासोनी कर आमच्यो कुडी म्हणोनी निस्कळवोतीगे सोमिनी तुझ्या आत्म्याच्या शांतीपणा पासोनी दी आमच्या आत्म्यात शांतीपण गे सोमिनी तुझे सुफोळेची ये पासोनी कर आमची जिणी म्हणोनी कृपे भोवती गे सोमिनी तुझ्या मायपणाचे वडवे पासोनी दिवादार तुझो करुनी चलूच्या कामी समर सांभाळूनी तुझ्या समृता मरणा पासोनी आमच्या मरणाचे काळी पावतू आमकां गे सोमिनी तुझ्या कीर्तिवंतांसून सावा पासोनी निवा तू आमकां जडते वेळारी भुरगतरींतली गे सोमिनी तुका सर्गार कुरवार केलेल्या पासोनी लाभशी कर आमकां सोमिनी अंतिमुक्त खंडी जिणी मागता मागणे सर्वेस्परा सोम्या तुझे लागी वाडे म्हूण बेसिगर्स माते सो कर म्हूण एकवट क्रिस्तांवांचो विस्तार म्हूण करो बाबार सोमे सातय कर म्हूण सावकासाय राया पाशातय वाडे आनी सडे म्हूण निर्मावदार कर्म सायबिणीची मिसाचे तेसावा हे परी आसात. रोसलिना मेरियन कार्लो हाच्या जल्मा दिसा राजेश कार्लो, शानल हाच्या जल्मा दिसा सिसिलिया डिसोजा, अन्सिला शालिनी मार्टिस हाच्या जल्मा दिसा रायन फर्नांदीस ताच्या जल्मा दिसा रॉल्फी प्रेसी आनी कुटुंब, हेनरी एलन सिक्वेरा हाच्या जल्मा दिसा स्टेफी जुडी कस्टलिनो हाच्या जल्मा दिसा सिल्विया जानेट कस्टलिनो, सुजी डिसोजा हाच्या जल्मा दिसा लग्नाच्या रुपयोत्सवाक अर्गां मीस दितात. एड्रियन आनी अनिता गोम्स, एडविन मेटिल्डा डिसोजा, वॉल्टर आनी फ्लोसी पिंटो अर्गां जावन मीस दितात. सुशांत जेराल्ड मिनेजस आनी कुटुंब, डिसिल्वा आनी कुटुंब, जानेट शोभा लोबो, रियोला फर्नांडीस आनी एडविन पीटर, पूजा जलन, हॅरी डिसोजा आनी कुटुंब, जॉन आनी रिटा फर्नांदीस, वलेरियन रेगो आनी कुटुंब, अवित आनी जॉन, मनीष अल्वारेस, फ्लेसी पिंटो, मेलिशा अल्वारेस, कार्मिन लोबो आनी कुटुंब, हरीश आनी कुटुंब, सुनील डिसोजा आनी रीमा प्रिया, एंड्रिका डिसोजा आनी कुटुंब, सिसिलिया मेंडोन्जा आनी बर्ना डिसोजा, लिनेट आनी प्रीति कोरेया, फिलोमिना फर्नांदीस, लेस्ली आनी शोभा लोबो, प्रमित फर्नांदीस, विल्फ्रेड पायस मिनेजस, रिशा पायस, मेल्विन आनी ईशान फर्नांदीस, जस्टन डिसोजा, अभिश रायन रेगो, रिया जेनिस डिकोना आनी कुटुंब, अल्रिया पत्रावो, वेरोनिका ऑस्विन, लियो लाविटा, एल्रिया पत्रावो कार्मेल मायक अर्गां जावन मीस दितात. एनोक आनी लाविटा डिसोजा,
बेबी अल्विना निया क्रास्टा आणि कुटुंब, स्मिता जैन मिनेजस, बेबी अल्विना निया क्रास्टा आणि कुटुंब, फिडेलिया आणि पॉल कुलासो, रोशनी तावरो, जूडी डिकोना आणि कुटुंब, रोशनी तावरो, प्रेम कुमार आणि क्रास्टा, फ्लेवी मस्करेनस, रोज मारिया डिसोजा आणि कुटुंब, पॉल आणि तेरेसा अंद्रादे, प्रत्येक इರದ पसोतु, जेरोम आणि जान्सी गोन्साल्वेस, जोवेटा आणि विवियन, अविट सेरावो, ॲलन सोअन्स आणि कुटुंब, सिरिल डिसोजा, अपोलिन डिसोजा, अनिल आणि स्मिता, अँटनी डिसोजा, विन्सेंट डिसोजा, म्युरल रीमा वेगस, फिलोमिना फर्नांडिस, जोएल रोड्रिगस, शालिनी आणि डॅनियल डिसोजा, आयवन मोंटेरो, जुलियाना आणि हिल्डा डिसोजा हांच्या आत्म्याक ग्रेसी डिसोजा, मेरी वास हिच्या आत्म्याक अलेक्स लुविस, कुटमान्सरल्या सर आत्म्याक जॉन आणि रेटा फर्नांडिस, मेरी लोबो आणि मॅग्दलिन मिनेजस हांच्या आत्म्याक एवोन फियोना, विन्सेंट ब्राक्स हाच्या आत्म्याक लिडिया मोरस आणि कुटुंब, माउरिस ब्राक्स हाच्या आत्म्याक लिडिया मोरस, अँटनी पीटर मिरांदा हाच्या आत्म्याक फिलोमिना मिरांदा, लॉरेन्स मोंतेरो हाच्या आत्म्याक ओझिटा आणि विवियन मोंतेरो, डॉमिनिक मोंतेरो हाच्या आत्म्याक आयरीन मोंतेरो. मोगाच्या भावा भयणीनो, कार्मेलाची शारोतीन जावन आसच्या कार्मेल मायेच्या दबाजीक फेस्ताच्या संभ्रमाक हजर जाल्ल्या तुमकां समजतांक ह्या येवकरिस्तीक बलिदानांत मोगाचो स्वागत. आजच्या लितुर्जीचो विशय जावन आसा कश्टा दुखांत आसलेल्या सोवे कार्मेल माय. कश्ट दूख मनशाक दोसतात, मनीस भियान खंगाल जाता, कसलीच वाट दिसनातल्या वेळार तटस्थ जाता आनी कोणपुणी आपले कुमकेक येत गाय म्हणून राखून रावता. तसलीच परिस्थिती ह्या दिसांनी सगळ्या संवसारार दिसून येवची आमी आयकतांव आनी पळयतांव. कोरोना पिडे वरवीं भे सगळ्यांनी विस्तारल्या. ह्या खरगातांव जायतो लोक आज पिडेन, भुकेन, मरणान, एकसुरपणान, कश्टा संकश्टांनी विरोवन वेता आसतना हो घायेल्लो संवसार कोणपुणी येत आनी ह्या भिरांकूळ खरगातांव आमकां सुटका दीत म्हूण अत्रेगून आसा. असलीच भिरांकूळ परिगत 12व्या शतमानांत कार्मेल वर्दीक भोगूंक मेळ्ळी. कार्मेल गुड्यांतावन युरोपाक मिसावांक गेल्ले जायते प्राद्र भिरांकूळ पिडेक लागून मरण पावले. तशेंच हेर रितीन कार्मेल वर्दीच्या वाडावळीक आनी उपरांत अस्तित्वाक कश्ट संकश्ट दिसून येताना तांणी मोरये मायेक उलो मारलो आनी तिणें तांचें मागणें आयकलें. अशें 1251 इसवेंत ते दाळा वर्दीचो महावडील जावन आसल्या भाग्यवंत सायमन स्टॉकाक मोरी दिश्टीक पडली आनी ती वर्दीची संरक्षण करतली म्हूण भायली निशाणी जावन बेंतीन ताका दिली. ह्याच कारणाक लागून आजून पर्यंत सर कार्मेलीत भाव आनी भयणी कार्मेल मायेच्या मजतीन जेजू क्रिस्तान तांचे थंय वतुल्ल्या सर आशिर्वादांक अर्गां दिवन हे फेस्त संभ्रमता. तिच्या आदारान आज कार्मेल वर्द वाडोवनूच आसा आनी सगळ्या संवसारार विस्तारल्या. देखून संवसारार विस्तारलेल्या ह्या मारेकार पिडे थावन आमकां राखून व्हरूंक तिचे ससाय मागून ह्या मिसाच्या बलिदानांत भक्तीपणी वांटो घेवया.
फार्मर येसू भक्ती राजामी उगडास करता तिचे दिन वासनेचे गायन गाऊन कणवणाय बापा तुझी वाट करता कितली वरती तुझी विस्मिता अपरिमित तुझी दयाळाय तिचे द्वारी दिलोय मनशा कुळार तुझो पूज जेजू आमचो सोनी महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा Mori servoieचे प्रथम फळ दिलोय तिका मुकुट मैमेसो जैती गेल्या थंय आमी वेता म्हूण पविसा बेसो बरवसो पेटय काळजा दे सर्गीचे अत्रे मोरी जावं बसवार वासुरे परचे वायटांतली सुटका जोडून मोरये सवय सदांची येवसुकेस महिमा तुका देवा बापा महिमा तुका जेजू क्रिस्ता महिमा तुका पवित्रज्ञा महिमा तुका त्रिएक देवा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ बाबा बहिणीनो कार्मेल मायेच्या मुक्तिकानो आमकां कार्मेलितांक तशेंच कार्मेल मायेची बेंतीन घालच्या हर एकल्यांकी कार्मेल सायबिणीचें फेस्त मोगाचें फेस्त कार्मेल मायेक मान करूंक तिच्या जिविताची देख आमच्या जिवितांक आमी घेवन तिचे बरी आमी जावंक आशेत आसतना ती माय आमचे सांगता आसा आख्खो संवसार ह्या दिसांनी एका रितीन कश्टांत आकांतांत आसा ह्या वेळाचेर कार्मेल माय आमचे सांगाता आसा कश्ट आकांतांत आसच्या आमकां तिचो सांगात दिता तिचें संरक्षण दिता तर तिच्या मांताकल आमी आसतना तिचो मोग तिचें रक्षण आमी अणभव करया आनी मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना तिच्या विनवणेन सर्विस्पोट देव आमकांय ह्या आकांतांतलें निवारून दी आणि तिच्या मानाक हें फेस्त आमी संभ्रमतना ती आमची सर्गींची आवय सर्गींची सुभाम आशिर्वादां मागून धाडून दी म्हूण मागया कश्टां आकांता वेळार आमी बाबार्थान चंचल जाल्ल्या खातीर सुम्याचेर आमकां असलो बरवोसो धंडळ्ळ्या खातीर सुमेलाचे बोगसणे मागया नितळ निर्मळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां समे आयती करया पातकाची दूख धरून सांगता आमी मागया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान म्हजो अपराध म्हजो अपराध ह्या पासून घेवन सदांच संवकार वयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो तुजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो
महिमा 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 देवा. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. एलिया कार्मेल दोंगरार सोडलो आनी आपली तकली दोंपरा मजगत पावता पर्यंत धरणीक भाग घालो. उपरांत ताणें आपल्या साकराक म्हळें, वयर वच आनी दर्याच्या कुशीक पळय. वयर सोडून ताणें पळयलें, कांयच दिसना म्हळें ताणें. 7 फावटी वचून पळय म्हळें एलियान. 7वे फावटी चाकर म्हणालो. आतां जाल्यार एक मोड दर्यांतले वयर सरता तें दिसता. मनशाच्या ताळा हाता तें आसा. एलियान ताका म्हळें, वच आनी आहाबाक अशें सांग, तुजें रथ जरूर बांद आनी पावसान तुका आडावचे आदीं सकला देंवून वच. तितल्यार वादळाच्या मोडांनी मोळाब सगळें काळें जालें आनी शिरांदरेचो पावस वतूंक लागलो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. सर्वेस्परा तुझ्या पोवे दोंगरार वस्ती करू. कोणाक फावो जायत जो कोण नितळचिणी जियेता, न्याय नितीन चलता. काळजांत तामसत उलयता, आपले जिबेन पेल्यासो निस्कुचार उलयना. असल्या फावो जाता. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. जो कोण पेल्या कसलो अन्याय करिना, शेजाऱ्याचे नाव पाड करिना. जो कोण अणव्या मनशाक कांटाळता, देवबिरांतेच्या मानान लेखता. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. ओड आमकां तुजेशी मोरयेदुलो बांकवारी सलच्या कामी तुझ्या पावलांनी. सान पावलून गालातकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, नेमलेलो काळ भरती जातस देवान आपल्या पुताक धाडलो. एके स्त्रियेतावन तो जल्मलो आनी नियम शास्त्रा काल आसल्ल्यांक सुटका दिवचे खातीर आनी आमकां आपले धर्मदूत करचे खातीर नियम शास्त्रा काल तो जल्मलो. आमी भुरगीं म्हूण दाखोवचे खातीर देवान आपल्या पुताच्या आत्म्याक आमच्या अंतस्करणांनी पाठयला आनी तो आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो दिता. तर ह्या फुडां तूं गुलाम न्ही, बगार, पूत
आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारसदारी तूं जालाय. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. कोण मोजे उतर ऐकून ते आपल्याची नियम पाळतात. तेंच उतारा पाळून शिकयता. तीच मोजी आवयानी बा. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय, सर्वेश्वराक जय जय. Alleluia, सर्वेश्वराक जय जय. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोया. हेने जेजूची आवय, ताच्या आवयची बहीण, क्लेफसाची पोतीन मोरी आनी मागदलाची मोरी ताच्या कुर्सा बगलेन उबी आसली. आपल्या आवयक आनी तिच्या बगलेन आसल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें, स्त्रिये पळय, ओ तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडयेतावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उतर हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. कार्मेल मायेतय मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, कार्मेल मायेक मान करून तिची मजत मागोवन हे फेस्त आमी संभ्रमता. आनी ह्या फेस्ताक आमी नियाळचो विशय कश्ट आकांतांत मजत दिवची कार्मेल माय. कश्ट आकांतांत मजत दिवची कार्मेल माय. धैर्यादीक धैर्यान भरची आवय ती बोरवेशाची वाट दाखोवची, आपल्या भुरग्यांक रक्षण दिवची, भावार्थांत शेळिल्ल्यांक उर्बेन भरची, कश्टतल्यांक आदार दिवची माय ती. आनी तिका आमी मान करता, तिची मजत आमी मागता आनी तिच्या मांता घाल आमी जियोंक आशेता. 1845 इस्वेंत इंग्लंडाचे एक शिप, एक तारू, किंग ऑफ दी ओशन, हे इंग्लंडांतावन ऑस्ट्रेलियाक बेचें. द गव्हर्मेंट ऑफ ग्रेस म्हणल्यार एका कर्तिलेंत हें गडीत बरोवन आसा. हें तारू किंग ऑफ दी ओशन साऊथ आफ्रिकाच्या केप ऑफ गुड होप थंयसर पावतना दर्यांत वादळाक सामटता. आनी दर्यांत वादळाक सामटतना त्या तारवाचेर आसल्या तारवड्याने तांचें धैर्य सांडलें, बोरवोसो सांडलो. कित्याक तारू फुडच्या मसर जालें आनी ताणें चिंतलें लारां तारवाच्या भितर मारतले आनी चिंतलें आमचें जिवीत सोंपलें. पूण त्या तारवार एकलो
आयरिश तरणाटो आसुल्लो जॉन मॅकक्लिफ आनी ह्यो तरणाटो तारवाच्या वयर वचून तारवाच्या फुडल्यान रावून म्हणजे तारवाच्या वयर थिंसर फुडल्यान रावून दर्याक फुड करून तो रावता ताच्या गळ्यांत आसल्ली बेंतीन तो काडटा त्या बेंतीनेन दर्याक पळोवन दर्याचेर कुर्साची गुट काडटा आनी तो ती बेंतीन तो दर्याक उडयता आनी उडयत आसतना एक व्हडलें ल्हार येता परतून तारवाक मारता आनी ते ल्हारांत ताणें उडयली ती बेंतीन पाटी येवन ताच्या पांया मुळाक पावता दर्यो तक्षण शांत जाता दर्यो तक्षण शांत जाता त्या तारवाचेर एक प्रोटेस्टंट मोनियारी आसुल्लो प्रोटेस्टंट पास्टर आनी ताचें कुटाम थिंसर आसलें तारू ऑस्ट्रेलिया सिडनीक पावतस हे प्रोटेस्टंट कुटाम सेंट मेरीज चॅपल साम मोरयेचें कोपेल म्हणटात आतां तें कॅथेड्रल जावन आसा थिंसर वेतात कातोलीक पवी सभे भरती जातात आनी मोरी कातोलीक पवी सभेक आवय आसा तशी आमकांय ती आवय म्हूण ती कुटाम मानून घेता मोगाळ भाव भयणीनो हांवें घडीत सांगलें द गार्मेंट ऑफ ग्रेस ह्या कर्तिल्यांतलें बेंतीन अजापां करून अजापांची वस्त वा मॅजिकाची वस्त म्हणून सांगचे खातीर न्हय भगार मोरी भावार्थ्यांक कश्ट आकांतांत कशें पावता ह्या विशयांत सांगचे खातीर आमी नियाळसो विशय कश्ट आकांतांत आसलेल्यांक मोरी आदाराक पावता हो विशय आनी आमचे बोवारी कितें घडोवन आसा जो आकांत जें बें आसा हाका भोव आपुरबायेन ताळ पडटा आमी सक्कड कार्मेल मायेचें फेस्त संभ्रमता पूण आमच्या काळजा मनांनी एका रितीचो आकांत आसा बें आसा न्हय गी सक्टान तें आसा कितें घडटा कोण ना कितें जाता कोण ना सक्टान तो असलो आकांत आसा पूण मोरी आमचे सांगता आसा तेची मजत ती आमकां दिता आमच्या आदाराक ती पावता ह्या आमी समजून घेवचें जाल्यार कार्मेल माय कार्मेल सायबीन हें नांवच मोरयेक कार्मेल दोंगरा तावन येता कार्मेल दोंगराचेर मठवाशी आपलें मठवाशी जिवीत जिवन आसलें आनी फाल्यां ह्या दोंगरार ते मठवाशी जिवीत जियेत आसतना त्या दोंगरार ते एकाच उद्देशान थंयसर आसले देवाच्या साळावळींत आमी जियेसय आनी देवाच्या साळावळींत ते जियेतले पूण तांचें जिवीत तितलें सलिसायेचें नातलें जायते कश्ट तांणी फूड करूंक आसले एका सुवातेर दोंगराचें जिवीत तितलें सुलाभायचें न्ही दुसऱ्यान थंयसर त्या जाग्याचेर कार्मेल दोंगराचेर जायतीं झुजां जाल्लीं चरित्रां आसा आनी अशें ते आकांतांत जियेतना तांणी खंडी जावन मोरयेक तांची देख जावन घेतली मोरयेचें जिवीत तांच्या जिवितांत देख जावन घेतली देवाच्या साळावळींत त्या देवाची कुशी करून जिवोवचे खातीर पूण तांकां संरक्षण जाय थंयसर ते आसतना कोणाची भद्रती तांणी सोदची तांणी सोदली भद्रती मोरयेची तांणी तांचें जिवीत मोरयेच्या मांताकाल समर्पिलें आनी त्या मोरयेक तांची बहीण म्हूण तांणी घेतलें आनी ते म्हणाले आमी तुजे भाव तूं आमची व्हड भयण जावन तूं आमकां संरक्षण दी आनी तांचें जिवीत तिका तिणें समर्पिलें आनी तिच्या मांडाक त्या दोंगरार तांणी कोपेल बांदलें आनी तिनतावन कार्मेल सायबीन म्हणलें नांव मोरयेक फावो जालें बाबा भयणी त्या काळांतावन आजून पर्यंत कार्मेल माय कार्मेलीत वर्दीक सांबाळूनच येता अस्क जावन येता आसतना वर्दो ती परत तिचें नेसण दिवन बळादीक करता आजुनूय तिचो आदार कार्मेलीत वर्दीक आनी आमा सोमेस्तांक लाबूनच आसा त्या दोंगरार त्या मोठ भाशेनी त्या कार्मेल मायेक भद्रती जावन घेतलें आनी तीच मोरे आमकांय भावा भयणी कश्ट आकांतांत मजत दिता भाव भयणीनो हांवें दळूच सांगलें आमच्या बोवारे कश्ट आकांतांची मोडां उदेल्यात कोरोना व्हायरसाद्वारे उपजल्ली पिडा आमकां जायत्यांक एका रितीचें भियांत जिवोवचें बरी करता थोड्यांनी सांगलें आयकलां आमी सगळो संवसारच स्तब्ध जाला कंगाल जाला पूण ह्या वेळाचेर आमी भावार्थी आमी निराशेंत उरोवंक जायना
कित्याक आमचो भावार्थ सदांच आमकां धैर्यान भरता उर्बेन भरता आनी असल्या भावार्थान जियेले श्री जावन आसा मोरी जायत्यो संगती बेश्टायतना आकांत उपजोंक करतना भोंवती आसतना मोरी आमकां मजत दिता देखी दिता ती आमकां मजत दिता देखी दिता मजत कसली आमी समजून घेवचे जाल्यार पवित्र पुस्तकाच्या नदरेन मोरयेक आमी जेजूच्या पुनर्जिवनपणा उपरांत शिसा सांगाता सनेकला नासचें आमी पळयता वाचता मोरी शिसा सांगाता पवित्र पेंतेकोस्त परबे वेळार ती सर आसली तांकां धैर्यान भरचे खातीर पूण ताच्याके पयलें शिसांच्या जिवितांत मोरयेच्या जिवितांत आकांत येता आसतना शीस दुस्पटोवन वेतात जेजूक धर्न जेजू कश्ट मोरान सोंसतना शीस दुस्पटोवन वेतात सगळें व्यर्थ म्हणून पयस वेतात पूण थंयसर तें बे तो आकांत दुस्पटायतना मोरी खंयसर उबी आसा खुसामळी उबी आसा धैर्यादीक स्त्री जावन तो थंयसर ती उबी आसा आनी थंयसर ती आसतना त्या कश्ट आकांत वेळार ती आमकां आपोवणी दिता तिचेर दिश्ट घालच्या मात्र न्ही खंयसर तिणें दिश्ट कसयल्या ताचेर आमी दिश्ट घालचे खातीर खुर्सामळी ती रावण मोरी जेजू थंय खंडीत जावन एक आवय आपल्या पुता कश्टांच्या पुता थंय दिश्ट घालूंक सोदता तशेंच मोरी त्या पुता थंय दिश्ट घालना आसा तशेंच आमकांय मोरी आपोवणी दिता ताचेर आमी दिश्ट घालून रावचे खातीर ह्या कश्ट आकांत वेळार कुर्सायल्ल्या जेजू थंय आमी लायलेली दिश्ट काडची नाका कित्याक थंय तावन आमकां सकत मेळटा दुसऱ्यान जें कितें तिणें दूख अणभव केल्लें आमकां कळीत आसा त्या दुखांत ती धैर्यादीक आसली त्या आकांतांत ती धैर्यादीक आसली भावा भयणी तिमोथीक बरयल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत अध्याय 1 वाक्य 7 आमी वाचता देवान आमकां भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना बगार आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला भियोंक करता तसलो आत्मो दिवंक ना बगार आमकां धैर्यादीक आत्मो दिला असल्या पवित्र आत्म्यान भरलेली मोरी धैर्यान ती रावोंक शकली आज तीच मोरी आमकांय मजत दिता त्याच धैर्यान आमी रावचे खातीर आज आमकां कितें सोलवयता पिडे शिडेच्या की चड बे आनी आकांत न्हय गी पिडे शिडेच्या की चड आमकां बे आनी आकांत सुमेतावन पयस वेच्या बरी करता भावार्थांत दोंडलच्या बरी करता आज मोरी धैर्यान उबे रावंक आमकां शिकयता ही मजत दिता धैर्यादीक जावचे खातीर आनी त्या ती धैर्य आमकां लाभचे खातीर एका भुरग्याक केदळा चड धैर्य मेळटा एक भुरगें बे आकांत दिसतना खंयसर धांवता आं आवयच्या पासल्यान धांवता न्ही आवयच्या उस्क्यार वचून बसता ह्या संवसारी पळयनार आसच्या आमकां बे आकांत सदांच उपजोवंक करची वायट सकत आसतले आनी ह्या वेळाचेर आमी खंयसर वेचें खंडीत सोम्या थंय ये जाय आनी सोम्या थंय येवंक वाट दाखोवची एक आवय सर्गींची आवय जेजूनच आमकां फावो केल्या आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें कुर्सांत तावनो त्या आवयक जेजून शिसाची आवय कर दिले कोण ते शिस तिचं नांव बरोवंक ना आमी सक्कट सुम्याची पाट लावदार आमकांय त्या सुम्यान ताच्या आवयक आमची आवय करून दिल्या त्या सुम्यान त्या कश्टा वेळार तिका आमची करून दिल्या तर त्या आवयच्या मांताकाल आमी आसतना बे आकांत आमकां दोसूंक शकचें ना बाबा भयणीनो आमकां तिच्या भुरग्यांक ती आकांतान सांडिना बागार भद्रती दिता ती मजत दिता आमी सांगलें दुसऱ्यांक कार्मेल माय आमकां मजत दिता आनी देख दिता कसली देख कश्ट आकांतान आमी नियाळ केलो मोरी माय आमकां कितें करता म्हणून तर देख कसली दिता ह्या कश्ट आकांतान आमी पळयता आमच्या बोवारी आमचे बरी जायते जाणां कश्ट जातात न्हय गी एक सुरपणांत आसात कित्याक तांची मोगाची मनशां तांचे लागीं येवंक जायना सुमार 3-4 म्हयन्यां तावन कोणायकी पयन करूंक चड पयन करूंक जायना तांची मोगाची मनशां लागीं ना वा काम नासतना गरजेंत आसलीं आसात निराश्रीत जाल्लीं आसात निर्वसीत जाल्लीं आसात मोरी हें सगळें अणभव केल्लें निर्वशीत जावन तिणें इजिप्ताक वचत जाय पडलें
वाहन भोगतिका आसा, निर्वासिता सांगाताय मोरी आसा, निराशी जाल्ल्या सांगाता ती आसा, एकसूरपणांत आसल्या सांगाता ती आसा, कोणूच ना म्हूण चिंता तांचे सांगाताय मोरी आसा. आमचे परिस्थितींत सांगात दिवच्याक आमचे सांगात आसा. पळया, एक गडीत हांवें आयकल्लें, एक कुटाम घरच्या बाल्कनीचेर सकाळीं लेट उठोन घरच्या जायते आसल्लीं ती घरच्या बाल्कनीचेर रावून रस्त्यार सोलणवेच्या मनशांक पळोवन म्हणटात की हांकां घरा बसूंक जायना गी, ही कित्याक अशें पिडा शिडा आसतना कित्याक मार्गार वेतात तशें नेशेन. एक कुटाम घरच्या बाल्कनीचेर रावून सकला रस्त्यान सोलणवेच्या कापळे म्हणटात की हांकां घरा बसूंक जायना गी, कित्याक ही रस्त्यार सोलून वेतात, कित्याक सोलून वेता. जर ती रस्त्यार वचनात जाल्यार तांकां दिसपडतो ग्रास फावो जायना, न्ही गी, दिसपडतो ग्रास फावो जायना. जर आसल्ल्यानी वांटून घेतलें जाल्यार कोणेंय बोव जाय म्हूण पडना, कोणेंय बोव जाय म्हूण पडना. मोरी भाव भयणीनो, ल्हाना भावना संगी वांटून घेवचें कशें म्हूण आमकां शिकयता, तांच्या आदाराक कशें पावचें म्हणून ती शिकयता. ती आमकां देख दिता ह्या कश्टाक आद वेळार. मजत मात्र न्ही, तिचें जिवीत देख जावन आसा. एलिझाबेथीक गरज आसा म्हूण ती समजली आनी ती जावन गेली. खाना शारांत लग्ना वेळार वायनुनो पडलो, ती गरज समजून ती जावन पुता लागीं विनंती करता. आज आमच्या दारार जायतीं गरजेवंत बडयना जावं पुरो, कित्याक दारां बडयल्यार आमी उक्ते करून गेल्लेशें पाटे करता, आमचे दारां इन्फेक्ट जातात म्हणून. पूण गरजेवंत आमकां कळीत आसात. दोळे आसून आमी कुड्डे जाल्यां जाल्यार, दोळे आसून कुड्डे जाल्यां जाल्यार, आसून वांटून घेवंक आमचे हात मोठवे जाले जाल्यार आमी मोरयेक मानकन कितें फायदो. ती आमची सर्गींची आवय जावन मजत दिता, देख दिता. तिची मजत मागतना देखी घेवया. कश्टां आकांतांत ती मजत दितना जिनी येजुजांत देखी दिता. दोनी संगती सांगत वेतात आनी ते दळा आमी मोरयेकच्या माणाक नीज अर्थ येता. बाबा भयणी, ही परब संभ्रमतना कश्टां आकांत वेळार कार्मेल माय आमचे सांगता आसा. तिची मजत आमी मागया आनी सांगतच तिची देख आमी घेवया. तिची बेंतिनेसच्या आमकां सुमेस्तांक तीच कार्मेल सायबीन कश्टां आकांतांतली निवारून दी, तिच्या माताकाल सांबाळून दी म्हणून मागया. आमेन. उबी रावया. त्रिक देवातय आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवा सर्वपदरा बापा सर्गांनी तुमी विचार आसतना आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्यास्पुताक आमच्या सुम्या जो पवित्र करबेल सुंबोलो अवकार बरेकां सुंबोलो पोंस सुसले ताका गुस्सा जोडलो तो मेलो आनी ताणें केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो सेसा मेल्ल्या परतूंची मानसलो सर्गास सोडलो सर्वदेवाच्या उजव्याक बसला तीन तांचे निवेल्याची सतमंता पवित्र आत्म्या पतली पवित्र सभे वक्तांचो एकता पात्रांचे बसणे कुडीचे जीवन पण आमेन. कार्मेल मायेच्या मजतीन आमची प्रार्थना त्रिएक देवातय आमी उबारया. सर्गीच्या बापा, तुझ्या पुता जेजूचे मिसांव मुखार व्हरूंक नेमलेल्या पवित्र सभेच्या मुनियारी पापा फ्रांसीस, सोर बिस्पांनी, याजकांनी आनी धार्मीक भावा भयणींनी ह्या संकश्टाच्या परिस्थितींत भावार्थाची सतां उखल धन भावार्थी लोकांक बरी देख दिवंक तांकां तुज्या कुर्पे आशिर्वादाने बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सोर राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सरकारी हुद्द्यार आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांनी सामान्य लोकांचे कश्ट दूख समजून जायपुरत्यो सवलत्यो दिवन तांच्या गरजांक पावोवंक बरें मोन आनी उदार काळीज आसा कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, मागता हांव आमी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन ध्यान आनी वरेसवाद्वारे आख्या संवसारांत वावर कर नासच्या कार्मेलीत भावा भयणी पासून तांणी सदांच
कार्मेल मायेचें बागेवंतपण निस्कळपण आनी उदारपण तांच्या जिणेंत आपणावन ते हेरांक प्रसार करूंक जाय असली कृपा दे म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, कार्मेलीत तिसऱ्या वड्डीच्या तशेंच कार्मेल कुटुंबाच्या सोर सांद्यांनी कार्मेल मायेचे आदर्श घेवन सेवेच्या आनी मोगाच्या जिणे मरिफात कार्मेल मायेचें भक्तीपण तांच्या कुटुंबान जियेवन हेरांकी प्रसार करूंक तांकां तुज्या कृपेन बर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगळा बापा, मागता हांव आमी आमच्या गरजांनी सदां आदार दिवच्या सोर दानी आनी हितचिंतका तशेंच विविध रितींनी सेवा आनी कुमोग करच्या सर्वां पासत तांकां तुज्या दाराळ आशिर्वादांनी बरोवन तांच्या उदार मनाक तांकां तूं 100 वांट्यांनी प्रतिफळ दिवन तांचें कुटुंबां जिवीत समाधानाचें आनी संतोशाचें कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा, कोरोना पिडे वरवीं कश्टा संकश्टांनी बुडोवन गेल्ल्या ह्या संवसाराची काकूळट कर म्हूण मागता हांव. ह्या पिडेन कश्टतेल्यांक तूं सवकसाय दी आनी जाता तितले वेगीं ही पिडा गूण करूंक गरज आसचें वखद सोदून काडूंक मनशांची मोत उजवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, आमी तुजे थंय उबारली कालती मागणी दयेन तूं मानून घे. कार्मेल मायेच्या मजतीन आमकां सदांच तूं राख आनी सांबाळ म्हूण मागता हांव त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. शेतान तुझ्या फुल्यांत फुलां विविध रसना स्वादीक फळां आमी बापा तुजी भुरगीं बाळां कानीक घेवन आयल्या पांयां तळा गे बापा Shalom kello, pritu mendillo, badal masaratam Kristacha. Ge Bapa, ge Bundo, ge Bai, Shalom kello, pritu mendillo. Badal masarakan Kristacha. म्हज्या भाऊ भयणीनो, आमी भेटोवचें बलिदान सर पुदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण मागात. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत ओंकार मोरेचे ससायेचो उडास काडून भक्तीन यो काणिको आमी तुका भेटयता. तुजे सेवेंत आमचो मोग तिच्या मोगा सारको जावच्याक तुजे सोडवणेच्या कामांत आमकां चड लागशिल्ल्यान एकवटाय या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा,
सर पोदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो कार्मेल माय भाग्यवंत ओंकार मरियेक आज आमी मान करता आपल्या काळजांत विश्वासीपणी तुझे उतार तिने जागयले आपल्या करण्यांनी तिने तें पाळलें धर्मदुतां संगी मागण्यांत ती थीर रावले आनी आमच्या सोडणीच्या कामान भागीदार जावन सगळ्या मनशा कुळाची आत्मीक आवयती जाली तिच्या पुताच्या भावनाचेर तिका सो आवय सारक्या मोगाच्या जतनेसो हुस्को केदीं सुणो सायना पवित्र सभेचे संदेश जावन श्यामा सर्वांच्या बरोबरचो उपकार आनी बुजवणेची दिवटी जावन आमी तुज्या महिमेच्या दोंगरा तेवशेन आमच्या यात्रेक पयणार समकतना ती आमकां प्रकाशायता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता Pavit, pavit, darbaraso सर्वेस्वतु सर्गानी सोमसार बनला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्वराचे नावे येतात आता जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा कोरोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदतीतावन अस्तमते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणे करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीन देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत संचार तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरपता तो परा दिन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी बोळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची तेच परी जेवां जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशां पासोत तें वारुतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बवर्त सोगुठ परगटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवन
बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्टा मरणासो ताच्या आनंद बरीत पुन्हा जिवंतपणासो आणि सर्गार सडण्यासो आमी भक्तीपणी उडास करता आणि तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागा जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोबे एक कूड आनी एक कोत्मो आमी जावंक निर्मे. तुका भेटयलेले सासनीक दान तूं आमकां कर आनी अशें देवाचे माये भोवभाग्यन आमकां मरियेच्या सांजुसे तिच्या पोतीच्या तुझ्या भगवन धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्ष्यांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुका वेंचून काडलेच्या दायजांत आमकां वांटो मेळून तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टागात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गोवडी बापाच्या सांगाता पवी सभेच्या सुमेस्त गोवडी आनी मणियरां बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवी सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कोणवाळ्या बापा संवसारांत शिंपडल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरल्या सोमेस्तांक मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सस्नाक दोदोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकयले मागणे आमी सांगाता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी कुशी सदांच जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक कुशीता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वीस परस सर वायटांतले आमकां निवार. दय करून ह्या जिवितांत सबस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बुरबुशानत रेतेल्यांक आमकां तुजे उदारका कोळतेन सरपातकांतली आनी वायटाच्या बांदपासांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेडये
संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकुळत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी. भावा भयणी, हो जेजू देवाचे शेळे, ह्या सुम्या स्वीकार करून हांगासर अशें आमी सर्व सुभागे भलायकी मेळटली. काळजान म्हज्या ये सोम्या कृपेन तुज्या बरदन्या विंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर विंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. सूर्य कुसर्गीचो फांकय प्रकाश कुरपेसो निवार काळो पातकासो शिवोर कुरपेसो वो सोम्या शिवोर कुरपेसो कर म्हाका दायजी सर्गीचो काळजान म्हज्या कुरपेन तुज्या बरदन्या विंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर विंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर. मोरो गवळी आमचो शेळ्यांक मोगान सरोमचो आदार आमकां दी तुजो दी सांगात मोगाचो दी सोम्या सांगात मोगाचो कर म्हाका करोशीस तुजो काळजान म्हज्या ये सोम्या कृपेन तुज्या बरदन्या विंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका वर जीव नवो कर
प्रार्थुया. सर्वेस्परा देवा, तुझ्या पुतान कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण, तुझ्या पुताच्या कुडी आनी रक्ता वरवीं आमकां पोषण लाभलां. तुझ्या मोगाची सकत आमकां घट करूं आनी भाग्यवंत ओंकार मोरयेचे सेवेक समर्पीत जाल्ल्या आमी विश्वासपणी तिच्या देखीचो चड आनी चड पाटलाव करूंक ती आमकां आदार दिव. या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. बेंतिनेचेर सर्वेस्पराचो आशिर्वाद आमी मागया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुता जेजून ताचे आवयक आमची आवयक करून दिल्या. आमचे जिवीत तिका समर्पण आमी निश्चय बेंतीन तूं आशिर्वादीत कर. तशेंच हे बेंती नेस्तल्यांकी तुज्या आशिर्वादाने बर. तिच्या मजते काल आमी सदांच तुजी खुशी पाळोवन तुज्या पुता विधेय जावन जिवंक आमकां फोव कर मागता. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. तकली बगावन देवाचो आशिर्वाद मागात. बापान आपल्या पुताची आवय जावन मोरयेक वेंचून काडली, तो तुमकांय तिची विश्वासी भुरगीं करू. आमेन. देवपूत मोरयेंत जल्मलो आनी तिका काल जालो. ताणें केल्ले परी तुमी तिचो मोग करच्यात, तुमकां तो करपा लाबो. आमेन. पवित्र आत्मो तिचेर फांकलो आनी शब्द सोवें तिका फळादीक केली. तुमकांय तो ताचे दैवीक सक्तेन बरो. आमेन. सोम्या जो कोण भक्तीपणान कार्मेल मायची नेसाण नेसला, तो तिच्या शेगुणांनी पाटलाव करून दी आनी तिचो निरंतर सांगाक बगूंक पावोवन दी. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफा. आमेन. आनी सर पदवेदार देवासो, बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सोबे सदां सो. आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर हाजीर आसच्या भक्ती काणो तशेंच हे मिसाचें बलिदान टीव्ही मुखान वेबसायट मुखांतर युट्यूबाचेर पळोवन आसच्या भाग्यवंच्या सर्व कार्मेल मायेच्या भक्ती काणो तुमकां कार्मेल मायेच्या फेस्ताचे उल्हास पाठयता, शुभाशय पाठयता. हॅपी फेस्ट. कार्मेल माय प्रतीक जावन ह्या आकांताच्या वेळार आमकां राखून व्हरून दी, भलायकी फोव करून दी. सगळ्या संवसाराक तिच्या पुता जेजू तावन भलायकीचें देणे मागून धाडून दी म्हणून आमी मागया. तशेंच ह्या वेळाचेर तुमचो सोमेस्तसो आमी उपकार भोवता. तुमी आमकां कार्मेलितांक सदांच आदार दितात मागण्याचो. तशेंच हेर रितींनी तुमकां आमी आभारी जावन आसा. सांगतच कार्मेल माये लागीं तुमचे खातीर आमी मागता, विनंती करता. आनी आमी तुमी जाणात ह्या वर्सा कार्मेल मायेचो ग्रोट्टो नवीकृत केला आनी थंयसर तो फुलांनी सोबयला. मानेस्त प्रवीण नेरी आनी स्टॅन्डी डिकुना तांचोय आमी उपकार भोवता. तशेंच ह्या मिसाक आदार दिल्ल्या लायव्ह प्रसार करूंक आदार दिल्ल्यांक तशेंच आमच्या गायन पंगडाकी आमी देव बरें करूं म्हणटा. कार्मेल माय कश्ट आकांतांत आमच्या आदाराक ती पावता. तिची मजत आमी मागया. ती आमकां सोमेस्ता. तिची बेंतिनेसच्या हर एकल्यांकी राखून दी, सांबाळून दी. संसार म्हणल्या सागोरान पैण करताना, अनवारा वैरान वारा जीन बुडयताना, दुबावाचो किडो काळजान निरा सोंपताना, तुका कोण आसा म्हूण दुस्मान हेडायताना, सांग दैरान सांग म्हणून आसा एकावय,
निराधार्याक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तर आपय दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय सांग दैरा सांग म्हणून आसा एका वय निराधार्याक आदार दिवची तिची ती सवय दुस्मानाचे मातेचे लेख तर आपय दिता ती जेजूक आमकां दुसरें कितें जाय मोगाळ पुत्रा सोवे हांव मरी आशीर्वाद आमकां भगवान कृष्णाचे करुवेन निवर आमकां आमचे आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.